हांव आजी गजबजी करता. आजी आषाढ एकादशीक गजबज करचे. ताका आंबडो, मग्गे, केळे, बज्जेदेंटो, सूर्नु, कीर्लू, गांटी, बिक्कंड इतली बग घालून हांव आजी गजबजी करता. आतां सुरे कुकरारी आंबडो, कीर्लू, सूर्न घालून शिजयता. मागीर मग्गे गांटी हें घालून शिजयता. आतां सोय कांतून दवरल्या. आका मिरसांग आनी उड्डा दाळ भाजून घालून वांटूचें भाजून दवरल्या. आनी मिरसांग सोय घालून वांटयतात. पांच मिरसांग घाल्या आनी एक वड्या सोय घाल्या. तो कुकरांत गांटी, मग्गे, केळे घालून एक विजील काडटा. उड्डा दाळ घालता. उड्डा दाळ घालून घेतल्यार मस्त सुतू काडून वयता. चिके मीठ लागो ताका. मागीर मासोल घालता. आतां शिजोवन मीठ घालून जालें. आतां मासोल घालता. सासम आनी करबेव पण्ण घाला. आतां घालून सांगता. खतखताच्या दवरला. गजबजान तो कितलं बग घालता. 10 बग घालून गजबज करचे. कीर्लू, आंबडो, जीव कडगी, मग्गे, केळे, मड्डी, गांटी, आंबडो, बज्जेदेंटो पुराय घालून गजबज करचे. एक आषाढ एकादशी करताची. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ जन अष्टमी करताची. गजबज खतखत आयलो. गॅस ऑफ करून दाखवून दवरता. एकादशी स्पेशल गजबज रेडी जाला. ट्राई कोण कशी जाला म्हणून कमेंट कोण सांगेनची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.